ड्रग्स गोंयांत सगळे कडेन पावला। ड्रग्साचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारी यंत्रणेक अपेस आयला। ताचोच परिणाम म्हळ्यार हालींच एका तरणाट्याक ड्रग्सान आयिल्लें मरण, अशें शिवसेनेचे राखी नायक म्हणटा। तशेंच सरकाराक गोंयांतलो ड्रग्साचो धंदो गोंयांत बंद करपाक जाय जाल्यार दर्यादेग वाठारांतल्या पुलीस चौकींचेर आशिल्ल्या पुलीस निरीक्षकांच्यो 2-2 वर्सांनी बदलो करप गरजेचें आसा, अशें राखी नायक प्रभुदेसाय म्हणटा। 4 ऑक्टोबराच्यान गोंयचो पर्यटन हंगाम सुरू जाता। अशा वेळार जेन्ना अशा एक पर्यटकाचें असो ड्रग्साचो ओवरडोस घेवन मृत्यू जावप, हातूंतल्यान आज गोंयची जी किनारपट्टी भाग आसा तातूंत भितर हें ड्रग्साचें जाळें कितलें आसा आनी तांचो सत्ता कशी चालू आसा हें आमी प्रश्नचिन्ह आसा जाता। सो आज जेन्ना गोवा हो शांत निसर्गरम्य असो एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, पूण ह्या ट्युरिस्ट डेस्टिनेशना भितर आज ड्रग ट्रेड, तशें प्रॉस्टिट्यूशन किंवा आनी कितें इलिगलिटीच्या नांवान हातूंत गोवा हो ग्राशिल्लो आसा। आनी हें ग्रासता आसतना आज दिसता आमकां की जे पुलीस ऑफिशल्स स्थानीक थंयचे पुलीस स्टेशन जे हे सगळे अनैतीक प्रकार जे न घडपाक जाय ताजे खातीर जे दक्षता घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते आज खंय तरी फेल पडत आसात। ह्यातूंतल्यान आमकां दिसता की एक तर आज आयच्या गोंयच्या भितर जे युवक आसा तांची बेरोजगारी आनी हे ड्रग्स किंवा हे अनैतीक धंद्या भितर अफाट मेळणारो पयसो होय एक कारण जावं शकता। तशेंच आयचे जे प्रत्येक जे स्थानीक थंयचे किनारी भागांतले पुलीस आसात, थंयचे जे पुलीस ऑफिशल्स आसा स्पेशली PI, तांचे वर्सान वर्ष एकूच पुलीस स्टेशना भितर रावप आनी हातूंतल्यान तांचे ह्या माफिया बरोबर साठगोटे आसा काय आनी तातूंतल्यान ते तांकां परवानगी दिता काय असो आज क्वेशन निर्माण जाता। एकाच जाग्यार पुलीस आसल्यार तांकां म्हायती मेळोवपा खातीर सोंपें जाता, मात जेन्ना पुलीसच असल्या धंद्यांक तेंको दितात जाल्यार तांचो कांयच फायदो ना, अशें राखी नायक म्हणटा। जे पुलीस स्टेशन आसा हांगा किनारी भागांक स्पेशली कलंगूट, पेडण्यां किंवा अंजुना हांगा जे पुलीस इन्स्पेक्टर आसात तांचे जर ते हें पळयलें जाल्यार ते वर्सान वर्स सेम पुलीस थंय आसात। एक्चुली अशें म्हणटात की चडान चड व्हरून तांकां टायम मेळटा इंटेलिजन्स गॅदर करपाक। एक पुलीस ऑफिशल एक हातूंत आमी बी बदली करप ट्रान्सफर हाजे मताचें ना, पूण जेन्ना एक पुलीस ऑफिशल थंय रावता ताका कारण टायम लागता इंटेलिजन्स गॅदर करपाक, पूण जेन्ना हे जे पुलीस ऑफिशल्स आसा ते जर इंटेलिजन्स गॅदर करून ते तांचे संपूर्ण उच्चाटन करपाचे बदल्यार ते थंय तांची साठगोट करून जर ट्रेड करता जाल्यार म्हजे जाल्यार मतान ह्या पुलीस ऑफिशलाक ताबडतोब ट्रान्सफर जावपाची गरज आसा। कारण आज खंयच्याय एक संबंदीत सरकाराचे जर तर खातें पळयलें आनी खंयच्याय खात्या भितर एक जर इलिगलिटीचो प्रकार जालो जाल्यार आमी पयलीं त्या खात्याचे मिनिस्टरा जबाबदार धरतात आनी आमची मागणी आसता की त्या मिनिस्टरान रिजायन जावचें। जाल्यार प्रत्येक पुलीस स्टेशना भितर जेन्ना असले गैरवेव्हार जातात स्पेशली ड्रग ट्रेड्स किंवा प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट बस जाता जाल्यार आमचे शिवसेनेचें मत आसा की थंयच्या संबंदीत जो पुलीस अधिकारी आसा ताका रिस्पॉन्सिबल दवरचो। कित्याक जर तर ते पुलीस अधिकारी आसून ताजे क्षेत्र रक्षणा भितर जाल्यार आज फक्त जालां फक्त एक थोडे बस करता, थोडे वेळ एक न्यूज फ्लॅश जाता, मागीर ताजे मुखाल्ली पावलां कांय जायनात। सो आज हे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा आनी आज आमी सरकारा कडेन गृह मंत्रालय सरकारा कडेन मागतात की सरकार जर ह्या हाजेर खरोच जर तर सिरियस आसा आनी तांकां दिसता की हें नवो पर्यटन हंगाम सुरू जावची पयलीं हाजे परत असले प्रकार न घडचे जाल्यार तांणी हे जे पुलीस ऑफिशल्स आसा एक तर तांची ट्रान्सफर करची आनी तरी पुणून एक तर तांकां टायम दिवचो किंवा अशें करून जर तर एक थंय बाबा ड्रग ट्रेड हातूंत भितर भुरगो मेलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां सरळ घरा धाडपाची गरज आसा।